नावेली फुटली उदकाची मुखेल पायपलायन खंय फुटल्या तेच कळनाशिल्ल्यान लोकांचे तकल्यो जाल्यो गरम। क्रिसमसा आदी जाग्यार घालात काम मागला फुर्योज जाल्ल्यान नावेलकारांनी। जैतवंत जिल्लो पंचायत वांगडीने घेतलो सोपूत। समाजातले सामान्य मनशा मेरेन पावपाचो केलो निश्चय। भाजपाने केलो पार्टीच्या जैतवंत वांगड्यांचो भोवमान। ब्रिटनच्या विमानांचेर भारताची तात्पुरती बंदी। ब्रिटनात कोरोना व्हायरस पातळिल्ल्यान घेतलो निर्णय। 22 ते 31 डिसेंबरा मेरेन जातली येरादारी बंद। गोवा 365च्या खबरां चित्रा देवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। सोमार दिसा नावेलीची उदका पायपलायन फुटली। त्या उपरांत बरेंच उदक व्हांवून फुकट गेलें तरी PWDच्या कर्मचाऱ्यांक ती खंयच्यान फुटल्या तें कळ्ळेंच ना। देखून लोकांनी तिडक उक्तायल्या। ही पायपलायन नेमकी खंय फुटल्या ते सोदपा खातीर नावेली वाठारांत कामगारांनी जायते कडेन खणले, पूण पायप खंय फुटले ते कळ्ळेंच ना। ताका लागून हे काम तशेंच कुपत पडले। असले तरेची कामां व्यवस्थीत नियोजन करून जावची अशें थळाव्यांनी मागला। थळावो आमदार PWD मंत्र्यान ते कडेन स्वता लक्ष घालपाक जाय अशें तांचें म्हणणें। क्रिसमसाच्या काळांतय उदक अशे तरेन व्हावत रावले जाल्यार उदकाचो उणाव तयार जातलो हेवूय तितलेच खरें। कनेक्शन मेळना म्हाका PWD कडेन तेजे सारको प्लॅन दिवपा म्हणून हिच कोण कितें आहा तें कित्याक आतां क्रिसमस येयली आतां हेंका दोन चायनाला उदक मेळपाना कोणाक आतां ते एक कोण फोटो दुसरे कोण उदक येता दुसरे कोण दुसरे कोण तांकां हेंच मेळना पायपलायन कनेक्शन हें आहा तें म्हाका आमकां MLA कडेन मातशें तेजें लक्ष घालचें म्हूण की PWD माग आनी घे म्हूण हें कितें मेळलें प्लॅन बाबा तें कनेक्शन हिच कोण आहा कितें आहा तें फोडीत रावता रोड म्हणजे आता क्रिसमस लोकांक उदका आता बहुत उदक म्हणटा आतां उदक येता म्हूण 2 दीस उदक मेळपा क्रिसमस डे आमगेली आल्या सो हांव PWD मिनिस्टरा कडेन तेणें बेग बेगीन ऑर्डर दिवची PWD की हें बाबा सारकें कनेक्शन हें आहा तें ओके प्रॉपर प्लॅन जाय सारको प्लॅन जाय न्हू बऱ्या पडटा फुडें कितको आहा तो म्हाका दिसता तो प्लॅन पयलीं घाल्लो मेन आतां त्या म्हणटा तें कारण आनी हिंग आयलें म्हूण सो हांव मुगे टायमा हांव जाणा तो तें हिंग केलो तेमी कित्याक लुईजून जाणा तो हिंग घाल्लो तो MLA आसा मिनिस्टर आसा आतां तो थिंगा ना म्हणटा तो खूब म्हणटा तें फोडी तें उदक येता तेंका तें मेळना हिंच करून सारकें आहा तें सो म्हाका PWD कडेन तेजें सारको प्लॅन हाडली आय आनी तें काम करपा बऱ्या पडटा काम पुरो बऱ्या पडलें हिंगा आतां नावेली मेन आमच्या शिंतरी लागीं एक पायपलायन फुटला ताबडतोब आमी फोन मारलो आनी आमगे आतां गांवचे MLA ऑनरेबल MLA फालेलो ताबडतोब इंजिनियरा सांगून मनशां धाडले पूण प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें हें आतां सगळें पायपलायन फुटलें तांकां मागीर सोदून काडपाक तेंका त्रास जाता कित्याक खूंय सोदून उदक भायर सरता सो एक प्लॅनिंग करून एक चार्ट करून आमकां हाडलोलें न्हू इवन एज अ पंचायत इमिडिएटली ट्रॅक करूं जाता आतां फुटला थिंगा उदक येता पूण खूंय तें कांय कोणा फक्त एटलिस्ट 2 मीटर स्ट्रेच तरी फुडें पडलो पूण एट द सेम टायम आय एप्रिशिएट आमचो बाब जे सिस्टम काम आसूं अंडर द बिल्डींग ऑफीस तेजे त्या भुरगे आहाय लोक गांवकार म्हणल्यार रोखडो तुरंत येता आनी आमगे MLA जाय रिस्पेक्ट दिता म्हणजे काम जाता फास्ट पूण फकत एक प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें एश कोन्न मॅप तो रेडी आसलोले जाल्यार तेंका इमिडिएटली एक्झॅक्टली खंय उदक फुटलां आतां हें खंय फुटलें तें कांय कोणा बीग स्टेज हिंगसा आसपाशें जाता आनी मागीर कितें लोक सफर जाता एक्चुली हय स्पेशली क्रिसमस जावं दिवाळी जावं कितें आहा फंक्शन मेन फेस्टिवला म्हणटकूच हेजो प्रॉब्लम जावपा जायना आनी PWD ऑल्सो मेक शुअर दॅट दे हॅव एलिक्वेट स्टाफ फॉर स्टाफ एक्स्ट्रा स्टाफ जाल्यार कित्याक ते पावनाय उदका प्रॉब्लम जाता म्हणजे आता हे सायडीच्या लोकांक उदका प्रॉब्लेम जाता सद्या आतां दोनी चोरो मेळना न्हू उदक बंद मारूंक पडटलें कित्याक स्ट्रेच बरो व्हडलो आहा तो गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत। फोंडकुलांनी भरलेल्या रस्त्यांचो वापर करपा खातीर लोक रोड टॅक्स भरतात हय। आम आदमीन प्रश्न विचारला। भ्रष्टाचार आनी घोटाळ्यांक लागून रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्याचो त्यांचो आरोप। लायटींच्या बिला प्रमाण आपाचो फुडारी संदेश तेळेकरान गोंयच्या रस्त्यांची तुळा दिल्लीच्या रस्त्यांकडेन केल्या। रस्त्यांच्या दुरुस्तीची फकत आश्वासनां मेळटात पूण प्रत्यक्षात मात कांयच जायना अशें म्हणून ताणें सरकार आनी भौशीक बांदकाम मंत्र्याचेर फोग काडलो। पळयात। सामान्य मनीस जेन्ना गाडी घेता
खूब कबाड कश्ट करून आपले सेविंग्स सांबाळून सगळें करून तो गाडी घेता. गाडी घेता आसतना लायफ टायम सरकाराक टॅक्स दिता. टॅक्स कित्या खातीर? खंय तरी ताका रस्ते जे आसा ते बरे मेळपा जाय म्हणून तो दिता. पण आयज गोंयान खंयच्याय वाठारान वचात, गोंय पेडणेसान काणकोण म्हळ्यार तुमी खंयी गेले जाल्यार रस्त्यांची जी परिस्थिती आसा ती सामान्य मनशाक सामकी डेंजरस आसा. ताजे गाडयेचे हाल जाता ते जाताच, पण हेल्थ आसा, ताजे जी शरीर आसा, ताजे सामान्य मनशाचें जें आंग आसा ताकाय खुबशे त्रास जातात. दुयेंत लोक असतात, बाकीचे सगळे लोक असतात, तांकांय भरपूर त्रास जाता. अशा वेळार सामान्य मनशा कडेन पर्याय कितें उरता? कांयच ना. ताणें सोंसपा पडटा. आनी सोंसपाक कोणा खातीर? तर जें सरकार आसा तें आपलें कर्तव्य खंय तरी बरेपणान ताजें कर्तव्य निभोवपाक शकना म्हणून खंय तरी हें लोकांक सोंसपा पडटा. सिंपल गजाल आसा. खुबशे मॉडल आसात PWDचे. त्या PWDच्या मॉडलांनी खंय तरी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसता. रस्तो केलो की फुडलीं 5 वर्सां तरी ताजे कडेन मेंटेनन्स जें आसा तें आसता. पण हांव तुमकां मुद्दामून सांगपा पळयता. हांव काणकोणच्यान आयलां. काणकोणच्यान जो सी लिंक रोड आमचे आदले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी ह्या देशाचे जे डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेले तांच्या नांवा फाटल्यान जो रस्तो दवरला, सी लिंक रोड जो आसा 7.5 किलोमिटराचो, ते रस्त्याची जर तुमी आज परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी डेंजरस आसा. एखादो मनीस तो रस्तो 4 लेन रोड आनी थंय 80 किलोमिटर स्पिडीन वचपा खातीर अनुमती आसा, परमिशन्स आसात. तर त्या रस्त्यान आज जर 80 किलोमिटर स्पिडीन जर एखादो सामान्य मनीस गेलो जाल्यार ताका लक्षान येता की एवरी स्ट्रेचाचेर थोड्या स्ट्रेचाचेर ताजी गाडी सडनली जंप जाता आनी ती इतली जंप जाता की ताज्या हातींत जो स्टेरिंगा वेलो कंट्रोल आसा तो कंट्रोल वचपाक शकता. म्हाका दिसता हार्डली 1 वर्स जाला तो रस्तो करून. 300 कोटी मोडला त्या रस्त्याचेर. 7.5 किलोमिटराचो जो स्ट्रेच आसा ताचेर 300 कोटी मोडला. तो मोडला तुमी बरें आसा, पण त्या रस्त्याची क्वॉलिटी खंय तरी सांबाळपा जाय आशिल्ली. ती क्वॉलिटी आज ना. प्रत्येक येणारो जाणारो जो रस्तो तो वापरता ताका त्या रस्त्याचो भरपूर त्रास जावपाक लागला. ताज्या शरिराक जाता तो जाताच, प्लस ताजे जे कश्टान घेतिल्ली गाडी आसा ताकाय जावपाक लागला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. कोरोनाचो आनीक एक नवीन व्हायरस युनायटेड किंगडमात सापडला. देखून भारत, कतार, डेन्मार्क, हॉलंड, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, आयर्लंड आणि इस्रायलान युकेतल्यान येवपी आणि युकेक वचपी विमानांच्या उड्डाणांचेर बंदी घातल्या. भारतान लागू केल्ली विमानबंदी 22 डिसेंबराच्यान लागू जातली. ती 31 डिसेंबरा मेरेन कायम उरतली. 22 डिसेंबरा पयलीं युकेतल्यान येवपी सगळ्या प्रवाशांनी RT-PCR तपासणी करून घेवची अशें मंत्रालयान सांगलां. युकेतल्यान विमानतळाचेर देवपी सगळ्या प्रवाशांची कोरोना तपासणी जातली. कोरोनाचो नवीन प्रकार सापडिल्ल्यान भारतान युकेच्या विमानांचेर बंदी घातल्या. ह्या व्हायरसाचें संक्रमण जावपाचो धोको 70% आशिल्ल्याचें युकेन म्हटलां. विमानबंदी 22 तारखेच्यान लागू जातली. ती 31 डिसेंबरा मेरेन कायम उरतली. 22 तारखे पयलीं येवपी प्रवाशांची कोरोना तपासणी जातली. नव्या व्हायरसाचें संक्रमण जावपाचो धोको चड आशिल्ल्याचें युकेन जाहीर केल्या उपरांत भोवतणच्या देशांनी युकेच्या विमानांचेर बंदी घातल्या. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयर्लंड आनी बल्गेरियान ही बंदी लागू केल्या. दक्षिण इंग्लंडांतले ख्रिसमस खरेदी मेळावे रद्द करपाक जाय अशें प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन हांणी म्हटलां. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जिल्लो पंचायतीक मर्यादा आसात, पूण तेंचे अधिकार वाडोवन दिवपाची नदरेन विचार चल्ला. देखून वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांनी खूब काम करचें. लोकां खातीर बरो वावर करपी जिल्लो पंचायत वांगड्यांक फुडाराक आमदार जावपाची संद आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मल्लीनाथी केल्या.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, पंचायत संचालक नारायण गाड हांचे हजेरेत निकतेच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंतल्या जैतिवंत उमेदवारांक सोपूत दिवपाचो सुवाळो जालो. सोमार दिसा पर्वरे सचिवालयातल्या सेमिनार हॉलात जैतिवंत उमेदवारांनी सोपूत घेतलो. हे कार्यावळीत तांणी जिल्लो पंचायत उमेदवारांक मार्गदर्शन केलें. 12 ते 15 जानेवारी मजगती सगळ्या उमेदवारांक ट्रेनिंग दितले अशेंय ताणें सांगलें. पळयात सोपूत सुवाळ्यातले कांय खीण. गोंय खूब बारीक राज्य असल्या कारणान कोणाकडे कितल्यो पावर्स मागीर पंचायती थंयसर जिल्हा पंचायती सदस्यांक भितर सरूंक दिना आनी आमदार हांगासर तांकां भायर सरूंक दिना. अशा खंयच्या तरी मदल्या गजाल्यांत तुमी अडकलेले आसा. बट इच्छा असेल तिथं मार्ग आमी सदांच म्हणटा. त्या खातीर काम करतले आसत जाल्यार काम करतले खूब व्हडलें काम आसा. नो डाऊट काही पावर्स, काही लिमिटेशन्स आनी काही ज्यो दिवपाक जाय ताजेर विचार डायरेक्टर पंचायत, सेक्रेटरी पंचायत आनी पंचायत मिनिस्टर्स हाज्या बरोबर सुरू आसा. आनी निश्चितच रित्या ज्यो पावर्स तुमकां ज्यो मेळटल्यो बट त्यो पावर्स मेळच्या पयलीं तुमकां द ट्रेनिंग वीच इज रिक्वायर्ड, द जिपार्ट इज गिविंग द ट्रेनिंग फॉर यू पीपल. माविनान एक बरी गजाल सांगली. आतापर्यंतच्या असेंब्लीत म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्य हे आमदार जाल्ले आसा. सो दॅट तुमकांय स्कोप आसा. जो कोण बरो काम करतलो तो अजुनूय बी फुडें पावपाक शकतलो. पावपाक शकतलो काय ना रे? मग ताळ्यो वाजयात मरे. देर इज स्कोप. जाल्यार भाजपाच्या जैतिवंत जिल्लो पंचायत उमेदवारांचो पक्षाचे वतीन भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बराबर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, संघटन मंत्री विजयराव पुराणिक, पक्षाध्यक्ष सदानंद शेठ तनावडे हजर आसले. गटारां आनी रस्त्या बदला व्यक्तिगत विकासाचेर भर दिवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. पळयात हो भोवमान सुवाळो. आम्ही फक्त म्हाका निधी कितलो मेळटलो आनी हांव गटारां कितली बांदतलो हो म्हत्वाचो ना. हांव परत सांगता, आमकां सगळ्या जाणांक गटारां आनी रस्तेच बांदपाक इंट्रस्ट आसता. तो गटारां आनी रस्ते बांदपाचो इंट्रस्ट कमी करून मनशाचो विकास, ह्युमन डेव्हलपमेंट, ह्या डेव्हलपमेंटाचेर जर आमी भर दिलो जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता हर एक सरकारचे आमचे जे स्वप्न आसा, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न आहा. स्वप्न कितें आहा आमचे? अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलपाक जाय. आमी समाज सेवे खातीर सरकार चलयता. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान इर्शाद शेख आनी पणजेच्यान श्यामचारी. गोंयांत सद्याक तरी जिल्लो भवन ना. देखून सरकार 2 जिल्लो भवनां बांदपाचो विचार करता. तेतूंतले एक उत्तर आनी दुसरें दक्षिण गोंयांत उबारतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. नॉट ओनली द ट्रेनिंग को अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी रहेगा और इससे आगे दोनों जिला पंचायत घर सेपरेट से होनी चाहिए. मेरी वैयक्तिक है कि आज तक जिला पंचायत जुनता हाउस और जिला पंचायत साउथ गोवा के ओल्ड कलेक्टर ऑफिस में बैठते हैं. इससे आगे आने वाले 5 साल में उनको जिला भवन बनाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि 2 डिफरेंट जिला भवन और बोथ द नॉर्थ और साउथ इनके लिए जिला भवन बनेगी. हमारी कोशिश रहेगी. सर, ये म्युनिसिपल इलेक्शंस विल आल्सो बी फॉट ऑन पार्टी लाइन. टिल नाव नॉट डिसायडेड. जागा आयडेंटिफाय करची आनी ताका खंय तरी आंबेडकर भवन बांदपा खातीर आमी सुरवात करची. तांच्यांनी इवन दो सोशल जस्टीस डिपार्टमेंटाच्या खातीर हॉस्टेल्स जावपाक शकता. त्या हॉस्टेला खातीरय प्रयत्न आसा. आमी जागा आयडेंटिफाय करून नवीन 2 हॉस्टेल जाता आसत जाल्यार ताज्याय खातीर प्रपोजल जो आसा हो आमचो तांच्या कडेन प्रपोजल वयता. वॅक्सिन प्रोग्राम कसो डिझायन केला? कितली स्टोरेज कॅपॅसिटी कशी कितें? ताजेर परत एकदां हांव डिटेलान सांगता. ऑलरेडी गेले ऑब्झर्वरी आनी परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारी विभागा कडल्यान 51 कोटींची थकबाकी वसूल करपाक मुरगांव पालिकेक अपेस येयला. राष्ट्रवादीचो आरोप. हे येणावळींतल्यानच फावोशी उदरगत करूं येताली. देखून येता ते पालिका वेंचणुकेंत क्रियाशील फुडाऱ्यांकच वेंचून हाडात. राष्ट्रवादीन मागला. मुरगांव तालुक्यातले 4 आमदार निष्क्रिय जाल्यात. राष्ट्रवादीचो हो आरोप. मुरगांव पालिकेची येणावळ थकल्या. मुरगांव, वास्को, दाबोळी असू वा कुठ्ठाळीच्या खंयच्याय आमदारान आपल्या मतदारां खातीर कसलीच उदरगत करूंक ना. पालिकेची उदरगत येणावळींतल्यानच करूं येता, पूण कोणाकूच ती शक्य जावंक ना. देखून निष्क्रिय लोकांक हाडचे परस येता ते पालिका वेंचणुकेंत नवे चेहरे वेंचून हाडात. राष्ट्रवादीन मागला. म्युन्सिपालिटी कडेन अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन मागून तेंचे कडेन सर्टिफाईड कॉपी करून आज तुमचे कडेन मिडिया कडेन बसला.
आयज हांव सांगपाक पळयता की आमचे दोन्ही चेअरपर्सन पयलींचो आदलेचो आनी कावन्सिलर म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना, कांय डेव्हलपमेंट करपाक पयशे ना आनी सॅलरी घालपाक पयशे ना. म्हळ्यार हांव तुमकां दाखोवपाक पळयता की एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड 51 crore 85,17,519 CR dues आसा ओनली द ऑक्युपायर रेंट टेनंट्स. टॅक्सेशनाचे वेंडर आसा 65,68,643 आनी तितूंतले गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आसा ते चिंतपाचेच ना की ते फंड आमचे कडेन आयले. आयज आमचे कडेन स्टेट गव्हर्मेंटाचो बी फंड नाका वास्को डेव्हलप करपाक, इतले आउटस्टँडींग आसा. सो हांव आमचे पब्लिका कडेन मागता की बाबा हे फाटी तुमी चिंतून कोण बरो कॅन्डिडेट आसा कितें केला जाल्यार ताका निवडून हाडा, कोण ना जाल्यार ताका स्क्रॅप करा आनी गिव अ न्यू कॅन्डिडेट, न्यू यंग कावन्सिलर टू द म्युन्सिपालिटी. सो आमची म्युन्सिपालिटी आनी आमचे वास्कोचें काम बरें जावपाक. आयज म्युन्सिपालिटी तेंची आसा, पॅनल तेंचो आसा, गव्हर्मेंट तेंचो आसा, स्टेट गव्हर्मेंट तेंचो आसा. आयज आमचे कडेन 4 BJPचे MLA आसा. मुर्मुगांव, वास्को, दाबोलीम, कोर्तालीम, मुर्मुगांव तालुकान येता ते. आयज म्हाका एक MLA दाखोवपाक जाय की हांवें डेव्हलपमेंट केला, कितें तरी केला. हेंच्यांनी कांयच करूं ना. हेंचें लक्ष फक्त प्रायव्हेट सेक्टराचेर आसा आनी तेंचे म्युन्सिपालिटी बॉडीचेर आसा आनी वास्कून कांय डेव्हलपमेंट, मुर्मुगांव डेव्हलपमेंट कांयच जायना. पब्लीक आमचे बेजार जाला. पब्लीक 100% घालतले, आमी कावन्सिलर घालतले, पण घालतले आसतना आमी एक विनेबिलिटी पळयतले आनी वेदर इफ दे कॅन वीन ऑन दॅट पर्टिक्युलर वॉर्ड, ह्या वॉर्डान हाय जाल्यार आमी कॅन्डिडेट आमी घालतले. आमकडे हाय कॅन्डिडेट, आमी जायते काम केलेले, आमचे भुरगे हाय बरे एक्टीव आहा. सो तेजेर आमी आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर अलायन्स कितें करून कितें अंडरस्टँडींग करून आमी घालतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घुमटेश्वर क्लबान बरोडेच्या ट्रॉफी बॉयज पंगडाक 21 धांवड्यांनी हारयत कुळवाडो कुंकळी चषक जिखलो. सर्तीची फायनल आयतारा जाली. कुंकळीच्या वीर मराठा बॉयजान ही सर्त घडून हाडली. हे सर्तीत 38 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. घुमटेश्वर बॉयज आनी वेरोडेच्या ट्रॉफी बॉयजां मदीं फायनल जाली. घुमटेश्वर बॉयजान फायनल 21 धांवड्यांनी जिखली. घुमटेश्वर क्लबाच्या संजय मडगांवकाराचो मॅन ऑफ द मॅच दिवन भोवमान केलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. राज्यातल्या हवामानात व्हडलोसो फरक दिसलो ना. फुडले 5 दीस तरी सामान्य हवामान उरतलें. सांज वेळार मात धुके दिश्टी पडटले. उण्यांत उणें 20 ते 22 जाल्यार चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. गोंयभर सामान्यच हवामान उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. राज्यांत उण्यांत उण्या तापमानांतय तसो व्हडलोसो फरक दिसलो ना. पणजे उण्यांत उणें तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस नोंद जालें. हवामान सामान्यच उरतले. सांज वेळार मळब निवळ उरतले जाल्यार सांज वेळार कांय प्रमाणात कुपां दिसतली. सांज वेळार धुके पडटले. उण्यांत उणें तापमान 20 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय दवरुया. सोशल डिस्टन्स वापरुया. मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.